वास्को बायणाची पोरणी इमारत पाडपाचें काम सुरू आसा। हे बांदकाम मोडपाचें काम सुरू आसतना सिमेंटाचे कांय कुडके कुशीकच्या घरांचेर पडून घरांचें बरेच लुकसाण जालें। देखून हे काम बेगोबेग बंद करपाची मागणी बायणाच्या थळाव्यांनी केली। मजगतीं बेगोबेग काम थांबोवचें म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान कंत्राटदाराक निर्देश दिले। त्यांना डेमोचं काम चालू आहे। त्यांना फाटल्यान आख्खो त्यांचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आणि त्यांचे कोणाचे सिटा बिटा मोडला आणि आता हे बिल्डिंगाचे बी डेमोचं जावपाचा म्हणले जातो की हांगा त्यांना सायडीक रावतना सगळो कचरो आहा। कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें ते घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे आनी हांगा 40-50 वर्सां जाले ते हांगाच रावता। तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगाचें काम जाता तेंकां सेफ्टी कांयच ना, कांय सेफ्टी दिवना काय ना, तेंचें काम चालू आहा। आता तुम्ही पळयला आसतलें पण हांगा कांय सेफ्टी नासलें पण तेंचे हांगा तेच्या घरान हांगा डस्ट धूळ बी सगळ्या लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता ते लोकांनी कितें सेफ्टी करपाचें, ते सालगांवकारचें कितें काम जालां तेंच्या लोकांक सेफ्टी दिवपाचें, तेंचे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व करपाचे, इतलेंच मागता। व्हडलो इश्यू जाला एक गरिबांचेर। एक गरीब हिंगा 40-50 वर्सांसून रावताले आणि सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले। आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगूना, कांयच तांकां सांगूना। एक धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो, तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले। कितें जायत जाल्यार कोण जबाबदारी? आणि ते सांगता कितें तुम लोग इधर से जाओ, तांकां कांय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल। आतां हे बिल्डिंग व्हडले मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले? आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा, इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक खावपाक पिवपाक कांय रांदपाक दिना, हे सगळे भायर रावता, हे सगळे कितें करपाचें आतां? दनपारां म्हाका फोन येयलो, मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें। आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर एम.ए. बी धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगाचें करपाचें म्हणून। देट वॉज नो पॉयंट। बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेंणी कितें सेफ्टी गार्ड कितें मेजर कितें आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें। पूण खंय तरी अशें दिसता की काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या न्हयांच्या घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो। म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताका सांगला तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करात, लोकांक त्रास जावपाक येना। कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोरणी मोडून नेवें कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जालो ते अशें पळोवन करपाचें।